रुमडामोळ दवर्लीच्या वाठारात आशिल्ल्या मदरसात बेकायदेशीर रीतीन सुरू केल्ल्या कोचिंग क्लासीचो विशय घेवन आयतारा दवर्लीची ग्रामसभा बरीच तापली, जाका लागून पुलिसांक हस्तक्षेप करचे पडले। पळयात, पयलीं कागाळ करून लेगीत पंचायतीन कांयच एक्शन घेवंक नाशिल्ल्यान आतां ही केस बीडीओ कडेन पावली। ह्या मदरसात येवपी लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात, जाका लागून येवपा वचपा लोकांक त्रास जाता। तशेंच थळाव्यांक कांयच कळीत करिनासतना हांगा बेकायदेशीर कोचिंग सेंटर घातला म्हण लोक फुरियोज जाल्यात। आयकात। लास्ट टाइम आम्ही जो इशू रेज केल्लो पळय त्या नंतर आतां हे असोय जाला इशू। सो प्रॉब्लम इतली फक्त इतलेच की इलिगल म्हणजे जाल्यार कोचिंग सेंटर जाल्यार कितें चलता जाल्यार स्कूल जाल्यार आमकां इलिगली चलोवपाक कोणाकूच रायट ना, जाल्यार ती पंचायत एरिया जावं म्युनिसिपालिटी एरिया जावं खंयचीच जावं तेमी जाल्यार पॉसिबली लायसन्स घेवपाचे आनी सांगपाचे आनी नोटीस इशू करपाची सगळ्यांक की बाबा आमी हे करता। आनी लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें तुमी जाल्यार बरें करता जाल्यार आनी लोकांक त्रास जाता जाल्यार तुमी सांगा आनी नाल्यार रिलोकेट करा, आमकां ते नाका सायडीन। आमकां इश्यूज जाता, रातचे लेट येता तेन्ना आमी रस्ते आडयता हे करता। सो आमकां फुडल्यान नाका म्हणून आमी तुमकां एक सजेशन दिलो जाल्यार तुमी जाल्यार ते सजेशनाक तुमी हे करना जाल्यार आतां आमी वॉर्ड नंबर 3 बसयतले आनी आमी तेन्नाचे तेन्ना डिसिजन घेतले। आतां फुडले डिसिजन ताणें सांगला 1 म्हयन्यान वॉर्ड नंबर 3 सगळ्या लोकांक बसयतले आनी घेतले म्हणून। जाल्यार आमी सामाजीक कार्या खातीर कोचिंग सुरू केला आनी लोक बेठोच विरोध करता। पंचायती कडल्यान रीतसर एनओसी घेतल्या अशें मदरसाचो धनी जावेद शेखान सांगले। आयकात। फर्स्ट थिंग अलादर फाउंडेशन ट्रस्ट दी सोशल एक्टिविटी करता, ओके जाल्यार ती पयली पंचायती एनओसी दिल्ली पण आता एज अ पंच मेंबर तो लोकांक प्रोवोक करता। तुम्ही पहिले आसतले भितर सो तुमचे रिकॉर्डिंग आसतली हांगा सोशल एक्टिविटीज चल्ल्या जाल्यार पयली एनओसी दिल्ली पण आता एज अ पंच मेंबर लोकांनी फक्त 2-3 घरांक आतां वॉर्ड नंबर 3 सगळे लोकल चायल्ले तेंच्यान म्हणलें बरें काम करता, आमची भुरग्यांक इंग्लीश उर्दू आनी अरेबीक क्लासीस घेतात। सो इट इज अ सोशल कॉज अननेसेसरी लोक हांगा प्रोवोक करून न्ही जातीवाद करपाक वयता। सो हांव तर म्हणटा की पंचायतीन आतां 1 म्हयनो टायम मागला की आनी हो केस व्हिडिओ केला। सो सेक्रेटरीन क्लियर सांगला व्हिडिओन गेला व्हिडिओ वील टेक एक्शन ऑन इट। लास्ट ग्रामसभेक रिगार्डिंग मदरसा संपुशन कितें इशू आशिल्लो ते जे उलोवन आतां ते आमी एका एनओसी इशू करूं ना म्हणून तो आतां मॅटर सब डिविजन गेला व्हिडिओ कडेन गेला। आतां पळोवया सो तागेलें हियरिंग आहा की तेंच्यान रिप्लाय येता पळोवया आनी आमी तांकां हे दिला 1 म्हयन्यान आमी वॉर्ड नंबर 3 मेंबर्साक घेवन मिटींग घेतले कितें लिगल इलिगल कितें आहा एक्टिविटी पळयतली आमी आनी इन्स्पेक्शन करून तेजे नंतर आमी आमचो रिप्लाय। लास्टाक कन्क्लुजन अशें जाला ऑलरेडी 6 म्हयन्या पयलीं हो इशू आमचो 2 टायम ग्रामसभेन आयले। ऑलरेडी मंथली मिटिंगेक 2 टायम डिस्कशन जाले। एक मिटिंगेक 19 मार्च 2023 रेजोल्युशन पास जालो, तुमकां जाल्यार हांव कॉपी दिवपाक येता। रेजोल्युशन पास जालो की जे कितें चलता तांकां स्टॉप नोटीस इश्यू करपाक जाय। एक कॉपी टू द ओनर कन्सर्न ओनर एज 52 हाऊस नंबर ओनर। सेकंड जो कोण इलिगल चलयता इलिगल हांव म्हणना पण इलिगल लोकांनी म्हटला तेजेर हांव सांगता तुमकां इलिगल जाल्यार तेजेर थर्ड नोटीस पुलिशेक कित्याक पुलीस आमच्या वांगडा प्रोटेक्शन म्हणल्यार स्टॉप करपा खातीर इमिडिएटली ते पुलीस आसपाक जाय। आजूनय 3 म्हयने जाले स्टॉप नोटीस इश्यू करूं ना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी।